नमस्कार. आर्डेक्सकोच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. 91वो इफ्फी महोत्सव फुडें धुकल्लो. हो महोत्सव 16 ते 24 जानेर 2021 मजगतीं जातलो. कोविड प्रोटोकॉलाचें पालन करून हो महोत्सव जातलो म्हूण गोंय मनरिजवण संस्थेचे सीईओ अमित सतीजान म्हायती दिल्या. मोल्या रेल्वे ट्रॅकाचें दोट्टीकरण वनस्पत वा प्राणी जातीक चड हानी करचें ना. पुलाचो डिझायन गांवच्या लोकांक पयलीं दाखयतले. दूधसागर धबधब्याची सुंदरताय जपतले म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर उलयला. मडगांव पालिकेचे मुख्याधिकारी अजित पंचवाडकर हांची बदली. बिजू नायक मडगांव पालिकेच्यो नव्यो मुख्याधिकारी. सुधीर केरकर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक. केंद्रीय राज्य रेल्वे मंत्री सुरेश अंगडी हांकां कोविडाक लागून मरण आयलें. ते लोकसभेत बेळगांवच्यान 4 फावटी खासदार म्हूण निवडून आयिल्ले. ब्रेस्तारा सांकवाळ पंचायतीच्या उपसरपंच पदार सुकोरिना वालीस हिची बिनविरोध निवड जाली. एकठांय रावन गांवची उदरगत कामां करतली तशेंच डिसेंबर म्हयन्यांत नव्या पंचायत घराचो बुन्यादी फातर घालतली म्हूण ह्या वेळार नव्यान निवडून आयिल्ली उपसरपंच उलयल्या. संकल्प महाले हांची बोगमाळे चिकोळणा पंचायतीच्या उपसरपंच पदार बिनविरोध निवड जाली. ड्रग्स केशी संदर्भात एनसीबीच्या तपास कार्याक मुंबईत सुरवात आसा. ब्रेस्तारा बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान आनी दीपिका पादुकोण गोंयच्यान मुंबय वचपाक भायर सरली. तर इतल्यान आर्डेक्सकोचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexcoa.com तशेंच आर्डेक्सकोआ ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच ह्यो खबरो तुमकां जियो टीव्ही आनी टाटा स्काय ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.